आयज आमी जी हांगा जी प्रेस घेवपाची थारायल्या तेज्या बद्दल एक 4 शब्द आमच्या गांवच्या विकासा बाबतींत उलयता। आयज आमच्या बेतोड्या वाठारांत ग्लो पेंट म्हणून फॅक्टरी आसा, तेज्या सामकारा कुशीक लागींसर प्लॉट करप चालू आसा। प्लॉट करप चालू आसा म्हणजे थंयसर पंचायतीन त्या प्लॉटवाल्यांक एनओसी दिल्ली आसा बुश कटींग एंड फेन्सिंग करपा खातीर आनी एग्रीकल्चर पर्पज म्हणून। पूण प्रत्यक्षात त्या जाग्याचेर आयज प्लॉट जाल्ले आसा आनी ते प्लॉट जावन विकलेले सुद्दां आसा आनी तेजें मोटेशन जाल्लें आसा, तेजी प्रत म्हाजे कडेन आसा। तर अशे तरेन हें जें पळय हांगासर आमच्या बेतोड्या वाठारांत चलता तेजेर कोणें तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा। परत त्या वाठारांत जो पळय तो जागो आसा तो तेका तेकोनूच आमचो रिजर्व फॉरेस्ट आसा आनी थंयसर त्या जमनीचेर हेचेर ओल्ड प्लॅनाचेर एक नॅचरल सोर्स आशिल्ली खडी आशिल्ली ती सुद्दां ताणें पुरयल्ली आसा। परत त्या वाठारांत रानटी जनावरांचो वावर चल्लेलो आसा आनी थंय आमच्या पंचायतीन हेचे पयलीं थंयसर एक गव्या रेड्याच्या खातीर बोर्ड लायल्लो आसा। त्या बोर्डाक तेकोनूय बी ती जमीन आसा पळय न्ही ती खडी सगळी पुरोवन तेंच्यांनी प्लॉट केल्ले आसा आनी तेचेर कांयच एक्शन जावना। परत त्या जाग्याचेर जेन्ना ते प्लॉट केल्ले आसा ते पंचायतीक थंयसरल्या ग्रामस्थांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा, पूण ही पंचायतीन त्या वाठाराच्या लोकांनी जे पळय ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा ताका कांयच रिप्लाय दिल्लो ना। आनी थंयसर तेंच्यांनी कन्सर्ट डिपार्टमेंटाचे आसा पळय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हूण तुगेलो मामलेदार म्हूण कलेक्टर म्हूण तुगेलो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट म्हूण जी डिपार्टमेंटां ह्या जाग्या खातीर लागता त्या डिपार्टमेंटाक कळयल्लें आसा, पूण तेजेर अजून कांय कारवाय जाल्ली दिसना। अशे तरेन जें पळय हें चल्लां तें आमकां पळोवपाक बेशिस्तपणाचें अशें दिसता। आनी आमचो पंचायतीचो जो सरपंच आसा पळय तो आजून मेरेन अशे वाठारांत आमचे हें करता की आपूण सगळे पंच मंडळाक घेवन जी कामां आसा ती कायदेशीर करता म्हणटा। जर तर ती कायदेशीर करता म्हणटा जाल्यार हे जे पळय इनलिगल जे पळय तेणें ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा तेजेर हे सगळे पंच मंडळ इनवॉल्व आसा अशें आमकां दिसता, कित्याक पंच सगळे मंडळाक घेवनूच तेणें तें काम केल्लें आसा। आनी ही जर तर कामां जी पळय आसा जर तर ती अशी इनलिगल चल्लेली आसा जर तर तेजेर कोण देखरेख घेयना जाल्यार तेजेर जी डिपार्टमेंटां आसा तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन कारवाय करून सरपंचाचेर ते कितें एक्शन घेवची आनी ताका बडतर्फ करचो अशें आमची मागणी आसा। परमिशन कितें मागलेलें ताणें पयलीं? तेणी परमिशन मागलेलें आसा एग्रीकल्चर पर्पज म्हणून आनी बुश कटींग आनी पोल फेन्सिंग म्हणून। सर्वे नंबर कितलो? सर्वे नंबर 215। आनी आतां ताणें प्लॉट केल्या? आतां ते प्लॉट करून विकून तेजी मोटेशन सुद्दां जाल्लें आसा आनी तेजी प्रत आमचे कडेन आसा। तितून पयलीं 13 नंबर आशिल्ले, आयज त्या जाग्याचेर 32 लोक इनवॉल्व जाल्ले आसा 149। हे कशे पद्दतीन जालां तें आमकां कांय खबर ना। खंय पडटा इंडस्ट्रियल इस्टेट? इंडस्ट्रियल इस्टेटीक तेकोनूच आसा सायडीक, ग्लो पेंटाच्या फॅक्टरीच्या सायडीक। खंय तें? बेतोडा मेस्तावाडा, बेतोडा पंचायती कळ्ळें न्ही? सो तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी अशी आसा, सरपंच जर तर आपूण सगळे कायदेशीर करता म्हणटा जाल्यार इनलिगल प्रोसेसाचेर तेणें जी पळय एनओसी दिल्ली आसा ती कशी ती लोकांक सांगची। प्लॉट डेव्हलप करपाक एनओसी दिल्या प्लॉट ताणें? डेव्हलप करपाक एनओसी दिल्ली ना ती चुकीची आसा न्ही सरपंचाची, तेन्ना सरपंचाचेर कारवाय जावपा जाय आमच्या हिसपान। कितें म्हणून दिल्ली न्हू? सरपंचान ताका एनओसी दिल्ली आसा बुश कटींग आनी एग्रीकल्चर पर्पज म्हणून, आनी तेणी एनओसी तेच पद्दतीन मागलेली आसा। ओनरांनी जी पळय एनओसी मागलेली आसा तशीच मागलेली आसा आनी सरपंचानूय तशीच एनओसी दिल्या, पूण आयज थंय ह्या पद्दतीन घडलेलें आसा। सरपंचाच्या खुर्चेर बसलो की प्रत्येक ग्रामस्थाक एक अधिकार आसा की बाबा ताका प्रश्न विचारप आनी जेन्ना सरपंचा कडल्यान आमकां समाधानकारक उत्तर मेळना त्या वेळार प्रत्येक नागरिकाक प्रत्येक ग्रामस्थाक अधिकार आसा की तेणें तो आवाज उठोवपाचो आनी तो अधिकार सरपंच आमचे कडेन खंय काडून घेवपाक शकना अशें म्हाका तरी दिसता। दुसरें तो म्हणटा की आमी 7 जाण 7 ते 8 जाण परत परत प्रेस घेता आनी ताका टार्गेट करता म्हणून। पळय कशें आसा, आमची बेतोड्या ग्रामपंचायतीचो पळय ते ग्रामसभेक प्रत्येक ग्रामसभेक 50 ते 60 लोक आसता। 50 ते 60 लोकांचे एवरी ग्रामसभेक 7 ते 8 लोकूच क्वेश्चन रेज करता। प्रश्न जे आसा पळय न्हू ते 7 ते 8 जाणूच घालता। सो बाकीचे जे लोक आसा पळय न्हू ते पळोवपाची भुमिका करता। अशें ना की ते बाकीच्या लोकांक कांय खबर आसना, पूण ते खंय तरी आवाज ते काडपाक सोदिना, ते पिक्चरां येवपाक सोदिना। ताका लागून हांव ताका हें सांगपाक सोदता की 7 ते 8 जाण आसा पळय न्हू तो तूं अशें चिंतू नाका की आमी तेच तुका परत परत तेच प्रेस घेता। दुसरें तूं म्हणटा की तेणें एकाणें म्हटलें की दिलासाचें तेणें म्हणलां की दिलासार आपूण 50 ते 60 लाखाचें काम केलां अशें तेणें म्हणलां। बरोबर आसा, 50 ते 60 लाखाचें दिलासार काम केलां आसत, पूण दिलासा ही संस्था आसा पळय न्हू ती टोटल सेपरेट संस्था आसा अशें म्हाका तरी म्हाजे म्हायती प्रमाणे। आनी तेंच्यांनी दिलासा संस्थेंत 2 ते 3 कितें तरी वॉर्ड जे आसा ते वॉर्ड तेंच्यांनी दत्तक घेतलेले आसा।
आणि ते प्रमाणे जर ते 50 ते 60 लाखाचे काम जर ते वर्साक करता जाल्यार खरेंच तेची तोखणाय करपा सारकी आसा आणि पंचायती कडेन जर हें काम जायना वर्साक 50 ते 60 लाखाचें जाल्यार पंचायतांनी कितें फायदो आसा अशें ते 6-7 संस्थांनी दिवपाचें आमचो गांव आनी तो आमचो डेव्हलपमेंट करून घेवपाचो अशें म्हाका तरी दिसता. मागीर तो दुसरे तो म्हणटा की 13,000 लोक आपले बरोबर आसा म्हणटा तो. आता तुमचो ग्रामस्थाचो स्टँड कितें आसतलो का म्हणटा मुखार तुमी अशें सरपंचाच्याच नांवार उलयतले आनी फाल्यां वयतले फुडें आमकां जें पळय कितें आसा प्रोसिजर आसता आमी फुडें व्हरतले न्ही हेजे मुखार म्हणल्यार कोर्टान बिटान वचपा तयारी आसा तयारी तुमची. आसतली. म्हणजे थंय प्लॉट जावचे न्हू अशें आमकां प्लॉटाचो कांय येना तो प्लॉट जेणे विकला पळय न्ही तेचा आमकां आमच्या बेतोड्या एरियेत इनलिगल जेन्ना कन्स्ट्रक्शन जाता तेन्ना सरपंच ताका आडोवपाक सरपंच आनी सेक्रेटरी आसता जबाबदार आसा पूण ते तेजेर कांयच एक्शन घेयना आनी मागीर अशें जाल्या कारणान भायल्या लोकांकूच चान्स पडटा न्ही. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.